बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, रक्त मांसा पोरमोणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या अब्राहमा विशीं आमी कितें म्हणचें? जर आपणे केल्ल्या कोतन्या उद्देशी अब्राहम प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोवयात, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? अब्राहमान देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी हो बावार्थ ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. काम करतल्याक ताचो मुशारो फुंक्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवें कशें लेखतात. आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जो कोण बावार्थ दवरता ताका हो ताचो बावार्थ प्रमाणीकपण कशें लेखोन येता. देखूनच ज्या मनशाक कोतन्या विरेत देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगोडटा. गुन्यांवाचें बोगसणे जर मेळ्ळें, पातकांचें खोट जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचे बोगसणे जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडगां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुज्या मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजे पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगल्या मनशांनो येयात, संतोशाचे उलास सोडात. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या मनसूर जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिट्टालो तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजांच्या खुमिरा विशीं म्हणजे ताचे दोंगेपणा विशीं चोत्राय दवरात. आतां दांपलोले आसा तितलें उक्ते जाल्या शिवाय रावचें ना. तर काळोखांक तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें, आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयल्यांत ते पाडसांचेर परगोट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनीक काय एक तांच्यान करूंक जायना
तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडले उपरांत एमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियेयात. 2 आसरणांक 5 शेरकां विकतात न्हय. तोरी आसतना तांतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच भिव नाकात. शेरकांच्या बिरयां परस तुमी अदीक उंच मोलाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत एमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. नियाळाक आदार. देवाची भिरांत म्हळ्यार जाणवायाची सुरवात. देवाक भिवप म्हळ्यार न्हय कोण कुडीचेर आताक करतलो ताका, पूण जाका आमच्या आत्म्याचेर पदवी आसा ताका भिवंक जिवप. हें की गरजेचें. बागिवंत लोरिस, बागिवंत साबास्त्यांव, बागिवंत जुजे वाज मनशांक भिवंक नांत. न्हय म्हूण दुस्मानांक भिवंक नांत. पूण देवाक भिवन ओत्मीक वावर फुडें व्हरून देवालें उतर दुसऱ्यांक पुरगोटूंक तांणी आपली काळजीदार पावलां मारलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जण एकल्याक आयज जेजू सांगता, मनशांक भियेनाकात, पूण देवाची भें दवरात. कारण आमकां एमकोणांत उडोवपाची तांक फकत देवा लागीं आसा, मनशा कडेन ना. बागिवंत पावलू पासून आब्रामाची देख दिवन पोरजेक शिटकायता. भावार्थाक लागून आब्रामांक देव आपलो मानवलोलो करता, कित्याक आब्राम देवाक भिवून जियेलो आनी देवाची खुशी ताणें ओळखून घेतली. मनीस संवसाराक भुल्ला आनी देवाक विसरला. दुडू गिरेस्तकाय भुलून आनी देवाची भिरांत नासून मनीस काळें आसा तें धवें आनी धवें आसा तें काळें करूंक लागला. असलीं वायट कर्तुबां आदारून मनीस देवाक ओकमानायता आनी आपणाल्या आत्म्यार दाग लावन घेता. पूण जीं कोण देवाक भियेतात आनी ताच्या पवित्र उतराचेर चलतात तांकां देव राखता आनी देवाचे नदरेन तीं चड व्हड मोलाचीं जावंक पावता. म्हजो थाराव. देवाचेर पातयेवन आनी ताका मान रिस्पेद दिवन ताची खुशी ओळखून घेवंक जिवंक वावुरतलीं.